नमस्कार इश्टानो. काल पयरूच एक बातमी पळयतालो की सेंटराच्यान खंय एक कमिटी येयला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजाची रिलेटेड टू ESA खंय वेस्टर्न घाट्साचे. आनी कशे थोडे गांवचे लोक खंय तांकां मेळपाक गेले सांगपाक की आमकां नाका म्हणून ते. आतां त्या लोकांक एक कोंकणीन म्हण आसा, ती म्हटल्यार देव दिता आनी देंवचार नाडटा. तशी गत जाल्लेली आहा त्या लोकांची अशें म्हाका तरी दिसता. कारण की ESA म्हटलें कितें, हे जे लोक तुमकां आतां जे भंय घालतात पळय, जे चुडटांचें स्वरूप करून तुमकां भेश्टयतात न्हू, तांकां वचोन विचारा ESA म्हटलें कितें. तांकां खबर आसा जाल्यार ते तुमकां सांगतले, खबर ना जाल्यार मागीर असले भंय आनी गैरसमज पसरयतले. काल सुद्दां CMाचें एक स्टेटमेंट वाचतालो. तो म्हणटा की ESAन खंय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बीन करपाक दितले काय ना. खूब प्रश्न कसलो. तूं एके सायडीन सांगता 40 गांव क्वॉलिफाय जायना आनी दुसरे सायडीन हो प्रश्न विचारता की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करपाक दितले काय ना. हो सगळो गैरसमज मिटोवपाक आनी हे जे राजकारणी तुमकां चुडटांचें स्वरूप करून जे भेश्टयतात आनी पिशांक पिपळ दाखोवपाचो जो प्रयत्न करता पळय, तो क्लियर करपाक, तो स्पश्ट करपाक हो व्हिडियो. ESA म्हटल्यार इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स. गोंय सह्याद्रीचो भाग, वेस्टर्न घाट्साचो भाग, हें सगळ्यांक खबर आहा. फाटल्या फावटी केरळान जी भयंकर बुट्टी येयली, तें फक्त एक उदाहरण. आमी जेन्ना वेस्टर्न घाट्सा वांगडा खेळटले पळय तेन्ना कितें घडों शकता तें फक्त एक बारीकशें उदाहरण. तशें घडपाक जायना म्हणून ह्यो ज्यो एरियाज आसा पळय तांकां प्रोटेक्शन दिता. पूण जेन्ना तांकां प्रोटेक्शन दिता तेन्ना अशें ना की थंयसरल्या लोकांक ते धांवडोवन घालतले. तेंच्यांनी ह्या कायद्यान प्रोविजन दवरला की थंयसरले जे स्थानीक लोक आहा तांकां तेंचेर कसलोच परिणाम जावचलो ना हे कायदे येयले म्हणून. खरें तर हे कायदे 2013च्यान अस्तित्वान आसा. तुमकां खबर आसलें? 2013च्यान त्या कायद्यांचे परिणाम म्हटल्यार तितून जे रिस्ट्रिक्शन्स आहा ते लागू आसा. तुमकां कळोंक सुद्दां आसचें ना. हे फक्त तुमकां भेश्टयतात. ते जर ही ज्यो 99 विलेजीस आसा गोंयच्यो, त्यो फक्त 3 तालुकांत पडटा. सत्तरी, सांग्यार आनी काणकोण. काणकोणचे तरी 5 गांवूच कितें पडटा हितून. म्हाज्या दृश्टिकोणांतल्यान हे अख्ख्या गोंयाक लागू जावपाक जाय. कित्याक हितून जे रिस्ट्रिक्शन्स आसा पळय ते गोंयभर जाय एक्चुअली. आतां जे तरेन गोंय चल्लां आनी एक थोड्याच वेळान गोंयकारांच्या हातींतल्यान गोंय वचपाचें आसा अशें प्रसंग येयल्लो आहा. आनी तितूंतल्यान जेन्ना असले प्रस्ताव येता ते आमी दोनाय हातींनी घेवपाक जाय. 99 गांव कित्याक? सगळेच गांव गोंयचे ESAक घाला म्हाजें म्हणणें तरी. कित्याक ESA जेन्ना लागू जातलो, इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज, तेजे कायदे जेन्ना लागू जातले, थंयसर फक्त 4 तरेचेच प्रकल्पांक परवानगी मेळच्यो ना. त्यो म्हटल्यार मायनींग करूंक मेळचें ना. थर्मल पावर प्लांट्स म्हटल्यार कोल फायर्ड नाजाल्यार फ्यूल फायर्ड जे पावर प्लांट्स असतात ते चलोवपाक मेळचेले ना. गोंयान एक आहलोलो तसो जुवारी नगर रिलायन्साचो, मागीर बंद पडलो तो. सो तसले पावर प्लांट घालूंक मेळचेले ना. तिसरें म्हटल्यार रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज. रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज म्हटल्यार जे सारके प्रदूशण पसरयतात पळय तसल्यो इंडस्ट्रीज घालूंक मेळच्यो ना. आनी चवथें म्हटल्यार व्हडलीं जीं कन्स्ट्रक्शनां येता पळय 20,000 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां ती करपाक मेळचलीं ना. ह्याच्या व्यतिरिक्त सगळें करपाक मेळटलें. हे कायद्यान बरयल्लें आसा. आनी हे कितें प्रश्न घालता? शेती लावपाक मेळटली काय नाका म्हणून प्रश्न. हो कसलो प्रश्न? हो लोकांक मुर्खान काडपाचो. सरळ कळटा. फक्त लोकांक मुर्खान काडून आपले रियल इस्टेटांतले धंदे कशे चलतले तितले पुरते तेंची नजर आसा आनी कांयच ना. म्हाज्या म्हणण्या हिशोबान आनी आमची टीम आमी सगळ्यांनी बसून डिस्कस केलें की गोंयच्या फायद्याचे काय लुकसाणाचे काय म्हणून. आनी आमकां सगळ्यांक हेच दिसून येयलां पटले वयल्यान की हे एक्चुअली फायद्याचे
फक्त 99 गांव न्हू, 99 विलेजीस न्हू, तर अख्खे गांव गोंयचे ESAक घातल्या बरें जातलें, गोंय राखतलें, गोंय वाचतलें. नाजाल्यार ESA जातो कोणी फक्त हे 99 गांवूच गोंय म्हणून उरतलें आनी बाकी सगळे हे ब्रोकर जे इलेक्ट जावन बसलेले आहा पळय ते विकून खातले आनी हे सगळे मायनींग नाल्यार रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री नाल्यार आनीक व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडून निस्तो नाबूद करून उडयतले अशें दिसता. सो लोकां कडेन मागता ह्या राजकारण्यांच्या म्हणण्यांचेर आनी दिशाभूल करता तेचेर बळी पडो नाका. ESA जे येयल्लेले आहा ते तुमच्या फायद्याचे आहा. ह्या गांवाच्या अवती भोवती आनीक गांव आहा तेंच्यांनी वचोन मागपाचें की आमचेय गांव ESAच्या लिस्टान घाला म्हणून. तशें करून तुमचे गांव तुमचे उरतले. नाल्यार मागीर हे रियल इस्टेट ब्रोकर जे इलेक्ट जावन बसलेले आहा पळय ते सारके गिद्द म्हणटात हे तुमच्या आनी तुमच्या गांवाच्या फाटल्यान लागलेले आहा. अशें जावंक दिवचेलें न्हू. लक्षान आसचें. देव बरें करूं.